सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो माय मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. ह्या आयचे मिसाची भेटीची मांडावळ करता आमची फिरगोजेची तरणाटी. आमच्या सगळ्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ती देवाच्या मोगाची आनी पवित्र सभेच्या वावरान मिसळ जाल्ली जावंक तांचे पासत आमी किरीत भाशेन मागुया. तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरात आनी तुमचे पासत तुमच्या गोराब्यां पासत तुमच्या राजा पासत मागात. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली जुझे मारिया अफोन्सो, देवसा पिकेन, आंतोनियो गामा, आसोई दोंगरी, कॅथरीन फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली, जोस्फीन वाज ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज साद्या कालाचो 33वो आयतार आनी विश गोरिबाचो दीस आमी मनयता. देव आमकां वेगवेगळी देणी दिता कित्याक देव आमचेर पातयेता. त्या देण्याचो वापर आमी करता तेन्ना आमी देवा मुखार कात्रीची जावंक पावता. थोड्याच वस्तूंनी कात्रीचो देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयतलो. हो ह्या सेवा धर्माचो सार मोनान बाळगून आमी देवा मनयतलो जावंक मागुया. तशेंच आर्थीक गरीबसाणेक लागून जायते कुटुंब निशलोले आसात. आस्तिकांनी नास्तिकां पासत वावरूंक आनी वांटो दिवंक आमा सोमेस्ताक मनाचो उजवाड ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. भाव भयणीनो, आतां सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें आयज विश्व गरिबांचो दीस, वर्ल्ड डे फॉर द पुअर. खेरीत भाशेन सगळ्या गरिबां पासत मागता आसतना तांचे सवे आमी सदांच उदार मनाची जावंक तांकां समजतलीं जावंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. तशेंच आयचो विशय आमी खात्रेचीं जावंक आमकां उलो मारता. तर आमी खात्रेचीं जाता आसतना आमकां जितलेय सोयेक मेळ्ळ्यात ते आमी बरे भाशेन वापरूंक आनीक आमी खात्रेचीं मनशां जावंक आनी देवाची शाबासकी घेवंक आमकां हो सोयेक. पूण जायते पावटी आमी चुकल्या, जायते पावटी आमकां दिल्ले सोयेक आमी पिड्ड्यार केल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, म्हज्या जिविता आलसायेक लागून जिविताचो टॅलंट हांवें लिपून दवरला. बोगोस म्हाका. सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. क्रिस्ता जेजू, म्हजे आपलेपणाक लागून दिल्ले देण्याचे वापर समुदायाचे सेवेक वावरून घालूंक ना. बोगोस म्हाका. क्रिस्ता काकुटकर. क्रिस्ता काकुटकर. सोम्या जेजू, जिवितान शेगूण ना तें नियाळून हांव दुखी जालां. आसा त्या शेगुणाचो वापर तुजे मोहिमेक करूंक ना. बोगोस म्हाका. सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. सर्पद्वेदार देव आमची काकुटकर, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोनीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा, देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. दूरच्या दूर वैभव बापाचो
संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तू पापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाशी मोहिमे Jesus Christa eklos kupovi eklos kuishvor eklos kupor ishvor Amen 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 प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगल्या देण्यांचो रोचणार आनी धोनी तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळोसो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलिता देवा सासनाच्या सासनान मुन्याच्या पुस्तका वेले वाचप एक सुगुणी ओस्तोरी कोणाक मेळत मोतया परस व्हडतें तिचें मोल तिच्या पोतीचें कालीस तिचेर विस्वास दवरता तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगल्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसान न्हय पूण आदाव ती हाडटा लोव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी गोरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंताक ती पावता सोबिताय फोटकिरी आनी सोरोपाय पोलकी सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ते ओस्तोरेक वाकाण्णी फावो तिच्या हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवट्याशी तिच्यो कन्यो तिची वाकाण्णी करून दिया देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी तुज्या हाताच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें तूं सुकेच जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें जबाब सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी तुज्या गोदच्या वण्टी भितर सुफळ दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी जबाब सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तल्यांक असलें बाग फावो जातलें सगल्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं जबाब सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी बागेवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोलें पयले चिटी वेलें वाचप बावा भयणीनो खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं
हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणोत. स्वस्ती आतां बिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावनासलें निसंटन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी कालोखांत नात. भावा भयणीनो, तुमी सगलीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातीचीं आनी कालोखाचीं न्हय. म्हणटच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. देवाचें उतोरें. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावता. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचें सोवें हांव रावतां तो सुबा फळां दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. एपरी सर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2, तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपआपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दोनयांचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोळांडल्या उपरांत त्या चाकराचो धोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पाती येतलो. ये आनी तुज्या दुनियाच्या सुखान वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दुनयान ताकाय म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पाती येतलो. ये आनी तुज्या दुनियाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणेंय लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वपूंक ना थंय तूं लुंवताय आनी लावंक ना थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भियोन
हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दोनीन पुरून हांवें लिपयलो. ओ पळय, तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आडश्या चाकरा, हांवें ओपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लावंक ना थंयचें हांव पुजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलो. म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच हांव म्हजें तें त्या भायर कोलांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो, तो 1 तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलेल्यांक दितले आनी ताची भर जातली, पूण नासलेल्यांचें आसा तेंय काडटले. कित्याक उपकारो ना तसल्या ह्या चाकराक काडून भायर काडूकान उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. ही निमणी ओड आयच्या शुभ वर्तमानाची. भाव भयणीनो, तुमी केन्ना दांत किर्लिल्यात? दांत किर्लिवप म्हणल्यार कितें तें खबर आहा तुमकां? दांत किर्लिवप म्हणल्यार हे वयले दांत जे आहा ते सकयल आसा त्या दांतांचेर घांसपाचे. करून पळयात कशें दिसता तें दांत किर्लिवप. मातशें करीत जाल्यार थोडी पावटी सणसणटा. भोव करून जेंकां सेन्सिटीव तीत म्हणलेले आसात मातशें सणसणटा. 1 पावटी 2 पावटी करपाक ओके अशें. पूण आख्खो वगत जरी तर तुमी दांत किर्लीत रावत, वयले दांत सकयल्या दांताचेर घांशीत रावत जाल्यार कितें जातलें? सांज जाता म्हणल्यार घडये दांतूच आसचे ना. असली गोत तुका जाय? आयज भाव भयणीनो, हो ल्हानसो नियाळ करता आसतना जायते प्रश्न. ह्या प्रश्नान एक प्रश्न, तुका तुज्या दुनिया कडलें कितें आयकूंक जाय? कितें आयकूंक जाय म्हणटा तेन्ना आयज 2 सेट्स आसात. एक 2 भाशेन धोनी जो आसा तो आपल्या चाकरां लागीं उलयला. हेच बाबतीन ही एक वस्तुरी जी गाल्फान काम करताली एका आरबी घोराब्यान. आनी हो घोराबो भायर गेलो, एक कडेन पिकनीक करपाक गेले, आवटिंगाक गेले. आनी ही वस्तुरी आमची गोंयकार घरांत आसली. निवळ करता आसतना एक बरेंशें दुडवांचें बंडल ताका दोनयाच्या मेजा पोंदाक मेळ्ळें. तें तिणें काडलें आनी दवरलें. दोनी जेन्ना परतून आयलो तेन्ना ते वस्तुरेन पयली वस्त केली, हें आपणाक मेळ्ळलें दुडवांचें बंडल व्हेलें आनी दोनयांक दिलें आनी सांगलें, दोनया, हें तुजें दुडू तुज्या मेजा पोंदाक पडलेलें आसलें. आनी हे वस्तुरेन इतली खात्री आपल्या ह्या वावरान दाखयली देखून धोनी खुशाल जालो. तिची तोखणाय केली, तिका शाबासकी दिली आनी ताका एक दानूय दिलें. तेन्ना ही वस्तुरी म्हणटा, आशेक लागून जरी तर गेल्ली जाल्यार आशा आमकां निसणटणाक पावयता, पूण खात्रेची जाली जाल्यार देवूच न्हय मनीस पासून आमकां जायत्या देण्यांनी भरता. आनी ती वस्तुरी सांगता, जेन्ना रिटायर्ड जावन परतून आयली गोंयां, ही फामील, ही आरबी फामील आजून पासून आपली खबर घेता, आजून पासून गिफ्ट धाडटा आनी वर्साच्या वर्साक म्हाका भेट दिता. दे कम टू विजीट मी एवरी इयर. भाग फावो न्हू एक चाकराक आपलो धोनी आनी धोनयाची आख्खी फामील परतून परतून वर्साच्या वर्साक खेरीत भाशेन तिका मेळचे पासून गोंयां येवपाक. पूण एक ल्हानशी खात्रेची जी तिणें करणी केली, एक करणेक लागून ह्या धोनयान तिका ही शाबासकी दिली, दानाय दिली आनी आजून दीत आसा. म्हणटोच खंयचीं उतरां ते एक मेळ्ळीं काय? 2 भाशेचीं उतरां हांव म्हणटालो, 2 भाशेचे सेट्स. पयलें सेट आसा तें वाचता, तुमी आयकल्लें पूण परतून वाचता. शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दुनियाच्या सुखान वांटो घे. फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स. जाल्यार आनीक एक सेट आसा, तोच दोनी.
खोट्या आनी आडश्या चाकरा हांवें ओपूंक ना थंय हांव लुवतां आनी लावंक ना थंयचें हांव पुजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारां कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतच हांव म्हजें तें त्या भायर कळंतर हांव घेतलो आसलो. कित्याकूच उपकारो नासलेल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखान उडयात. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. 2 सायड्स आसात. तुमकां खंयची जाय? फर्स्ट सायड काय सेकंड सायड? आयज चूज करता तें मेळटलें शुअर सारकें. फर्स्ट सायड जाय काय सेकंड सायड जाय? फर्स्ट सायड जाय जाल्यार तें बेश्टें मेळना. तेजे पासत वावर करपाक जाय, खात्रेची म्हूण आमी दाखोवपाक जाय. ही आमची गोंयकार वस्तुरी जी गाल्फान वावुरताली तिका मेळ्ळी ही उतरां आपल्या दोनया लागीं. म्हणजे ताणें तींच उतरां म्हणोंक ना, पूण जे भाशेन ही फामील हे वस्तुरे लागीं वागतात आनी आजून पासून तिची खबर घेतात, तिका दानां दितात, मेळूंक येतात, हींच तीं उतरां आपले कोरणेंतल्यान तो धनी दाखयता. भाव भयणीन, वस्तुरीची खबर आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्या. आनी मुन्याचें पुस्तक आमचे मुखार एक हारसो कसो दवरता. पळोवपाक आमी त्या हारशान आमी खंय आसात, कितें आसात. जाल्यार ह्या हारशान हे वस्तुरीची मुन्नेचें पुस्तक तोखणाय करता. कसली वस्तुरी ती? ही वस्तुरी सुगणी वस्तुरी, सपूर्ण वस्तुरी. आनी हेंय म्हणलां ज्या दादल्याक ती मेळ्ळी तो सुभागी. ताका कांयच लुकसाण जायना, पूण आदाव जाता, फायदो जाता. ती सगळें बरें करता, सगल्यो वस्तू थाऱ्यार घालता. आनी अशें आमी म्हणटा बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन कोण आसता? देर इज अ वुमन. आनी जायत्यो सक्सेसफूल वुमन आसात. तेंचें कितें? तेंचे फाटल्यान देव आसा आनी तांचे फाटल्यान तांची खात्री आसा. ट्रस्टवर्दीनेस जें आसा तें तांचें सगळें आसा. देखून तांच्यांनी सक्सेसफूल जावपाक जाता. भाव भयणीनो, आतां जरी तर आमी विचून काडटा आमकां पयलें सेट जाय जाल्यार हो प्रश्न आयज आमकां विचारूंक फावो तो आरसो घेवन, एम आय ट्रस्टवर्दी? म्हाका पातयेवपाक जाता? हांव खात्रेचो मनीस, हांव खात्रेची मनीस? हें आयज आमी पळोवपाक जाय. हें जरी तर आमी समजलीं जाल्यार आमकां समजतलें निमणें आमकां कितें मेळटलें तें. आनी निमणें म्हणटा तेन्ना केन्ना जोडटी जातली. हो दोनी जेन्ना परतून आयलो तेन्ना ताणें आपल्या चाकरांक परते आपयले आनी तांचे लागीं हिशोब घेतलो. आमचोय जण एकल्याचो हिशोब घेतली. आनी ताका घडये आमी म्हणटा निमाणी जोडटी हो क्रिस्ताचें दुसरें येणें, जाचे विशीं आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू तेसलोनिकारांक चीट बरोवन सांगता. हे तेसलोनिकार म्हणटात ते थंयसर विदेशी आसले आनी जुदेव आसले. तांचे मदल्या जायत्या जाणांनी हो भावार्थ भाग्योन पावलून शिकयल्लो, तो मानून घेतलेलो, म्हणजे क्रिस्ताक मानून घेतलेलो. पूण क्रिस्तांव कशीं तांकां जाय तो दुमाळो आसलो तेसलोनिकेक. घडये तांकां मार फार करून न्हय, पूण बरे भाशेन सुसेगादपणी हो दुमाळो जे भाशेन आमी आतां पळयता आमकां जो दुमाळो लागता. खंयच्याय ऑफिसान वच, काम कितलें फास्ट जाता आमचें. कसले जॉब्स आसात, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कोणाक मेळटात पयल्यो? आमच्या लोकांक कितल्यो मेळटात ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज? वो कितल्या जाणांक आमकां मुद्दम काडून कुशीन दवरतात हें आमी पळयलां. जाल्यार हेच भाशेन तेसलोनिकेकूय तांकां असलो दुमाळो फावो जातालो तेन्ना थोडे भावार्थान हालताले. ह्या भावार्थान रावन फायदो ना, हो भावार्थ सोडल्यार बरो, फायदो दुसरे वाटेन आसा, चल दुसरे वाटेन रावया. तसल्या वेळार भाग्योन पावलू ह्या तेसलोनिकारांक चीट बरोवन तांकां घट करता, खात्रेची करता, तांकां मजबूत रावपाक आपयता. देखून क्रिस्ताचें येणें जातलें, जेजू परतून येता आमकां आपणाशी व्हरूंक, हें तो तांकां सांगता. तर हें क्रिस्ताचें येणें केन्ना जातलें, कशें जातलें, जायत्यांनी पयले प्रश्न विचारल्यात आनी तांकां सगल्यांक जाबाब एकूच मेळ्ळलो आसा. तो केन्ना येतलो तो आमकां खबर ना. ह्या पासत सगल्या वेळार जागृत रावात, सगल्या वेळार तयार रावात. आनी खात्रेचीं जावप म्हणल्यार भाव भयणीनो हेंच, सगल्या वेळार. जरी तर तुजो टेस्ट चलता, तुका कोण परिक्षा तुजी करता जाल्यार चतूर राव. ती वस्तुरी जी गाल्फाक वावर करताली
त्या दोनयान तिचो टेस्ट केल्लो काय ना तें आमकां खबर ना, तें तिणें सांगूंक ना. पूण तोच एक टेस्ट जावपाक जातालो. हें बंडल तिच्यान ओगें काडून दवरपाक जातालें. ताळणी येयलोलीच आसतली. आमकां ताळण्यो असल्यो जायत्यो येतात. भोव करून जेन्ना आमकां सुविधा जाय, सवलती जाय, आयज आमच्या ह्या समाजान जियेता आसतना म्हज्या गोराब्याक फायदो जावपाक जाय, म्हज्या भुरग्यांक बरें एडमिशन मेळपाक जाय, म्हज्या भुरग्यांक बरें काम मेळपाक जाय, सर्वीस मेळपाक जाय, जायते फावटी आमी आमची खात्री देवा मुखार भाव भयणीनो सोडटा संवसारी आशेक लागून. हो संवसारी बरेपणां आमकां जोडून घेवचे पासत देवा मुखार खात्री आमी सोडटा. आनी देवा मुखार खात्री सोडप म्हणल्यार आमकां जें दिल्लें आसा तें पुरून दवरप. आनी कसल्याय वेळार जरी तर आमी सगल्या वेळार आमी जागृत आसात जाल्यार ते पयले 2 चाकर आसात ते 5 आनी 3 ताल्यांत घेतलेले, ताचेर तांणी वावर केलो. रोखडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक जोडले. देव आमकां असलीं जायतीं देणी दिता. ह्या देण्या वरवीं आमी जर तर खात्रेची आमचेर जरी तर विस्वास दवरूंक जाता जाल्यार आमच्यान असलीं जायतीं देणी जोडूंक जाता. भोव करून तरणाट्यांक, आयज तरणाट्यांक वेगवेगळ्यो सवलती आसात. आयज वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या तरणाट्यांक आसात. भोव करून जेन्ना आयची आमची आवय बापूय आसात तीं भुरग्यांक कसलेच त्रास दिवपाक सोदिना, सगलें आयतें दिल्लें आसा. असल्या वेळार ऑपॉर्च्युनिटीज जायत्यो आसा. खात्रेची आमी तरणाटी आमी खात्रेची जाता काय सगलें टेकन फॉर ग्रांटेड. चलती का नाम गाडी नाही तो खटारा मेळटा सगलें. वावर कित्याक करपाक जाय? पांयन दवरलेलो आहा व्हडलें मेस, मायन दवरलेलो आहा बँक अकावंट, भाटां घेवन दवरलेलीं आसात. थोडे सगल्या सवे न्हू पूण जायत्या सवे हे भाशेन जाता. तर असल्या वेळार ताळण्यो खूब आसात. थोड्यांची माय पाय भायर आसात, भायर तावन पयशे धाडटात. घे जायतें कर. ताळणी आसा व्हडली. खात्रेची जावपाची काय खात्री सोडपाची जाल्यार हिशोब भावा भयणींनो आनी तरणाट्यांनो आमी सगल्यांनी दिवपाकूच जाय. एकावंटेबिलिटी. थोडो तेंप घडये आमी एकावंटेबिलिटी दिनासतना रावत जाल्यार वो आमकां जायते भशेन फॉल्गां मारीत जाल्यार वो आमकां कसली जबाबदारी दिल्ली आसा, वो मिनिस्ट्री दिल्ली आसा, आमी चोरून नागोवन खाता आनी समजता पुलीस कांय करना, कोर्ट कांय करना, लोकांच्यान कांय करपाक जायना. दीस येता एक दीस ज्या दिसाक हिशोब दिवपाकूच जाय. हो हिशोब दिवपाचें आमकां कोणाकूच चुकचें ना. आनी हिशोब दिता आसतना जायते फावटी घडये आमचे लागीं आमची साफाई आसतली, जस्टिफिकेशन्स आसतलीं. पूण हो हिशोब झडटी जाता तेन्ना असली कसलीच आमची निबां चलची नात. तेन्ना ही निमणीं उतरां जीं आसात तीं घडये आयकूंक पडटलीं. खोट्या आनी आळशा चाकरा कित्याकूच उपकार नासलेल्या ह्या चाकराक काडोकान भायर उडयात. थंय रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. असले दीस भाव भयणीनो आमचेर येना जावपाक आमकां आतां सोयेक आसा. आमकां सगलीं देणी फावो केल्यात आनी त्या सगल्या देण्यां मदें व्हडांतलें व्हड देणें देवाचें उतर आनी देवाच्या जेवणांत आमकां वांटो. आतां आमी ह्या जेवणांत वांटो घेता तेन्ना आमचो निचेव करुया. आमकां खात्रेची म्हूण आमी दिसूं कितें करपाक जाय, कितें सोडपाक जाय. आरसो घेवन पळयात एक एकलो आपआपलें तोंड. म्हणल्यार आपलें चरित्र जें आसा, तोंड म्हणल्यार हें भायर दिसता तो ब्युटिफूल फेस न्हू, पूण आमचें चरित्र जें आसा, आमचो कॅरेक्टर आसा तें आरशान पळोवन तो जरी तर बदलपाक जाय बदलुया. आजून बदलूंक जाता. तो जरी तर सारको आसा देवाक आर्गां दिवया त्या 5 ताल्यांत घेतलेल्या भाशेन. ते दोगूय जाण पयले आसा ते 5 आनी 2 ताल्यांत घेवन आसलेले तांकां 3 उतरां मेळ्ळीं. सेम आख्खे कॉपी पेस्ट आसा. म्हणटूच तुवें चड वावर केला वो थोडो वावर केला जावं शाबासकी देवाची मेळटाच. पूण चड वावर करता ताका कितें मेळ्ळें? निमणें जो 1 ताल्यांत आसलो तो काडलो तो तांकां दोगांयकूय वांटून दिवपाक जाय आसलो न्हू. दोगूय जाण जरी तर सेम 5 केल्यात आनी 2 केल्यात म्हणल्यार वांटून दिवचो आसलो. पूण दुनियान तशें करूंक ना. पूण तो 1 ताल्यांत 5 आसात ताका चड वावर केला ताका दिलो. आनी हीं उतरां आमकां कांय बरीं आयकूंक आयलां. जाचे लागीं आसा ताका आनीक दितले आनी ताची भर जातली. म्हणजे जांचे लागीं आसा तांकां चान्स आहा आनीक करपाक. जितलीं देणी तुमकां मेळ्ळिल्लीं आसात तीं घडये थोडी जावं ती आनीक करपाक चान्स आहा. आनी जीं कोण आपणा लागीं
आसा म्हूण समजता आनी कांयच करिना तांचे लागीं आसा म्हूण समजता ते पासून काडून घेतले. ह्या पासून चतूर रावया. आमी आमचें जिवीत ह्या आल्ताराचेर दवरुया आनी देवाची सगळी देणी घेवन आमी हींच उतरां आयकूंक शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा हीं उतरां आयकूंक तयार रावया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान सल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचे जिवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. स्वतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्म्याचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां वावरतान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेचे ताळेन पोवी सोबेचे बरेपणा पासत वावरूंक उत्तेजन दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी सेवकांनी गरीब दुबळ्यांची निगा घेवंक उपाय आनी सवलत्यो निर्माण करूंक बापा लागीं मागुया. आमकां देवान जायते शेगूण दिल्यात. आमी तांचो वापर आमचे आनी फिरगोचे उदरगती पासत करूंक बापा लागीं मागुया. आयज विश्व गरिबाचो दीस पाळटा. आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक गरिबा सोवें खेरीत हुस्को दाखोवंक आमकां आयतें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. मंगळ बापा, आमी खात्रेची जावंक आमच्या काळजाचे आवंडे तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या मागण्याचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे ती आमकां उपकार फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. C6 पेज नंबर 13 C6. Unitia
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेतीक शुभेच्छा देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक आमी बरवाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या ओजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. सुर्गांनी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाची इतलें पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माई सांगा ती तिच्या पोती बागेवन जुझे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुझे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा यो आनी म्हज्या दुनियाच्या खुशालकायेन वांटो घे ही उतरां आमकां जण एकल्याक फावो जावंक आमी खात्रेची मनशां जावंक आमी प्रयत्न करतले म्हूण भास दिवया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पर आसूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढले आमची कबूल कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढले आमची कबूल कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या गरजेची म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसुया. आयज साद्या काळाचो 33वो आयतार. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्यांनी तांकां आमचे दिनवास. आनी कालच्या दिसाक सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वाग्रांत आनी आमची तरणाटीं येवन इगोर्ज साफ केल्ल्या पासत आपलो वेळ काडून आयिल्ल्या पासत तुमचे देवान आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां देव बरें करूं. फुडलो आयतार आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या सोगटा सर्वांच्या राजाची परब. त्या दिसाक पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक मारी इमाकुलादा समुदाय रेजिडन्सी आनी 8 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन. फुडल्या आयताराक तिसरें मीस भुरग्यांचें आसचें ना. मातशें चोत्राय धरची. 9:30 वाजता भुरग्यांचें मीस आसचें ना. गेल्ल्या आयताराक दान जालें इगोर्जेन 20,175 रुपया. दाबोलीं कपेलान 500 रुपया. सगळे मेळून 20,627 रुपया. भाव भयणीनो, आमच्या पात्रोणाची परब आनी नोवेनां सुरू जातात. 24 तारखेर सकाळीं 7 वाजताच्या मिसाचेर माडयेचेर आशिर्वाद जातलो आनी 25 तारखेर तावन आमची नोवेनां सुरू जाता. मातशें चोत्राय धरची. नोवेनाच्या दिसांनी सकाळचें मीस 7 वाजता जातलें सुद्दां आनीक नोवेनाचें मीस सांजेर 5:30 वाजता तेर्स मीस आनी साल्व. एक चोत्राय धरची. इतलीं वर्सां आमी आयताराची सांजेचें नोवेन आसा तें करिनासलें, पूण सकाळचें मीस आसा तेंच नोवेन करताले. हे फावटी हो बदल करपाचो निर्णय आमच्या PPCन घेतलेलो आसा आनीक ह्या वर्साक जावन आमी सगळीं नोवेनां सांजेर करतल्या. सांजेर 5:30 वाजता तेर्स, त्या उपरांत मीस आनी साल्व. हे बाबतीन येता त्या आयताराक सकाळीं मीस आसचें ना. 9:30 वाजताचें मीस आसचें ना. तशीच भुरग्यांची दोतोन जी आसा ती नोवेनाच्या दिसांनी सांजेच्या वेळार जातली 4:30 वाजता. आवय बापायनी मातशें चोत्राय धरची आनी भुरग्यांनी चोत्राय धरची. दोतोन नोवेनाच्या दिसांनी सांजेर 4:30 वाजता जातली आनी त्या उपरांत नोवेनाचें मीस म्हणटच 9:30 वाजता मीस आसचें ना. सकाळीं दोतोन आसची ना. हें फकत नोवेनाच्या दिसांनी मागीर सदांचे भाशेन जातलें. तुमकां जी मांडावळ करपाक दीस दिल्लो आसा समुदाया प्रमाणे जोण एकल्यान तातूंत मिसळ जावचें म्हूण आमची विनंती. सगल्यांनी जाता ते भाशेन मिसळ जावचें. जायत्यो वेगवेगळ्यो वस्तू हे मांडावळींत आसात. जबाबदारी घेवपाच्यो आसात. मुखार येयात एक समुदाय कसो आनी बरे भाशेन आमी ही मांडावळ करून आमच्या पात्रणाची परब आमी मनोवया. आनीक एक वस्त आमच्या मनान दवरुया. ह्या वर्साक फेस्त 4 तारखेर येयला, सोमार. त्या दिसाक 3 तारखेर फेस्त ना. म्हणटच फेस्त परब आमची जातली ओल्ड गोवा तशेंच हांगासर आनी दुसऱ्या फिरगोजांनी 4 तारखेर सोमारा दीस. आमचे फिरगोजीन फकत एकूच मीस दवरला, परबेचें मीस. पयले मीस, दुसरे मीस, तिसरे मीस बीन ना. फकत एकूच परबेचें मीस आमी सगलीं आख्खी पवित्र सभा आमची चिखलेची त्या एक मिसाक हाजीर जावं. तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांक ओल्ड गोवा फेस्ताक वचपाची सुवय आसा. ती तुमचे सुवय हांव मोडिना. कोणाक ओल्ड गोवा फेस्ताक वचपाचें आसा वचूं येता. पूण जीं कोण इगोर्जीन फेस्ताच्या दिसाक मिसाक येतलीं तांणी सगल्यांनी एकूच मिसाक 8 वाजता 4 तारखेर ह्या मिसाक हाजीर जावचीं. नोवेनाच्या दिसांनी सोनवारा दीस दाबोलीं कपेलान मीस आसचें ना. तशेंच सोनवारा दीस इंग्लेज मीस आयताराचें आसचें ना. हाची चोत्राय धरची. 25वेर कॉन्फ्रारिया ऑफ इमाकुलादा कोसेसांव हांची जनरल बॉडी मिटींग जातली सांजेर 7 वाजता नोवेनाचें मीस जाल्या उपरांत. सगळे कॉन्फ्रारीचे वांगडी जे आसात तांकां उगडास करता आनी उलो मारता. चुकय नासतना सगल्यांनी हे जमातीक हे जनरल बॉडी मिटिंगेक हाजीर जावचें.
25 तारखेर खेरीत मिसा सकाळी 8 वाजता रिना गॉन्साल्वीस हिच्या ओत्म्याक पयल्या वर्साचे मीस जातले. समुदायांची जमाती 26 तारखेर सान बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस जुवेन्सिओ फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. आयच्या दिसाक आमच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांक एक रिकलेक्शन जाता. 10:30 वाजता सुरू जातलो आनी 5 वाजता सोंपतलो. ह्या आमच्या भुरग्यां पासत खेरीत भाशेन मागुया. तुमी मागात आयज आमच्या ह्या क्रिस्माच्या भुरग्यां पासत आमकां बरी उमेदीची आनी अखंड क्रिस्ती जिविताची तरणाटीं आमची फिरगोजेक फावो जावंक ह्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया. पंचायत कळोवंक लायता देर वील बी ऑर्डिनरी ग्राम सभा मिटींग ऑन 19 म्हणजे आयज 9:30 वाजता विलेज पंचायतीच्या प्रेमिसिसान चोत्रायदोरची हो एनाउन्समेंट आमकां सोमारा दीस सांजेर आयला. ह्या पासत गेल्ल्या आयताराक ताचो एनाउन्समेंट जावंक ना. तुमचे पॉयंट्स घालपाक 15 तारीख निमणो दीस दिल्लो पूण तो तुमकां कळोवंक पावले ना. हे बाबतींत तुमी ग्राम सभेन घोडे विचार करूं येता वो तुमचे जे पॉयंट्स घालपाचे ते कशे घालपाचे ते तुमी पळोवन घेवचे. पूण सगल्यांनी जाता ते भाशेन हे ग्राम सभेन वांटो घेवचो तुमच्या गांवां पासत. कुमदाद ऑफ चिकाली कळोवंक लायता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग जातली आयज 10:30 वाजता पॅरीश हॉल एडजस्टंट टू द कुमदाद ऑफिस. भयणीनो जायत्यो वस्तू आसात आमचे कुमदादीनूय बीन आपले डिसिजन घेवपाक. आख्खें गोंयभर ह्या दिसांनी कुमदादी विशीं कितें जाता तें आमकां खबर आसा. जे कोण ह्या कुमदादीचे कंपोनंट्स आसात तांणी सगल्यांनी वांटो घेवचो आनीक बरे निर्णय जे आमच्या गांवचे पासत आसात ते घेवपाक आमचे कुमदादीक आदार करचो. भयणीनो आमच्या गांवांत तशेंच आख्ख्या गोंयांत डिवेलपमेंट जायतो जाल्लो आसा. आनीक आतां जायतो डिवेलपमेंट म्हणल्यार आमी बिल्डिंग्स आनी कॉन्क्रीट म्हणून समजल्ले आसात आनी आमच्या माथ्यार तो घातलेलो आसा. आमचो गांव चिखलेचो काय बरो सोबीत गांव आनी जरी तर आमी बांदीत गेले जाल्यार आमची सोबिताय जी आसा ती पिड्ड्यार जावपाची आसा. हें तुमकां सगल्यांक खबर आहा, म्हाकाय खबर आसा. हे बाबतीन आमचे थोडे मनीस आमच्या गांवचे मुखार सरलेले आसात. आमच्या गांवांत सगळें जें बेकायदेशीर आसा तें कुशीन काडून उडोवंक आनी आमचो गांव बरें आमचो डिवेलपमेंट बरे भाशेन सस्टेनेबल डिवेलपमेंट करपाक एक सिग्नेचर कॅम्पेन तयार केल्ली आसा. मीस जाल्या उपरांत इगर्जेच्या भायर ते सिग्नेचर कॅम्पेनाक हे पेपर्स आसतले. तुमी वाचून पळोवचें पयलीं कितें बरयल्लें आसा तें आनी त्या प्रमाणे तुमची सही हे सिग्नेचर कॅम्पेनाक दिवची. सगळीं उबी रावया. उबीच रावन आयकुया. दोनूच चिटी आसा. लग्न जावंक फुडें सरता फेर्नांडो झेवियर बोर्जीस तो पूत पियेदाद बोर्जीस आनी फ्रांसिस्का मानेलिना कार्दोज हांचो रावता मारगांव. लग्न जावंक सोदता जॉयसी आब्रांचीस हिचे लागीं तिदू कॉस्तांसियो आब्रांचीस आनी क्रिस्तिना गामा हांची रावता दाबोली चिकाली. दानियल जॉन पेरेरा तो पूत रोलंड सेवेरुस पेरेरा आनी मार्लिन आयरीन सेलेरिना पेरेरा हांचो रावता थिवी. लग्न जावंक सोदता निनोश्का आफोन्सो हिचे लागीं तिदू पेद्रू आफोन्सो आनी लाझारिना फेर्नांडीस हांची रावता चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडकूड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जो नवो क्रिस्ती कुटुंब घडूंक फुडें सरल्यात तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भयणीनो निमणें गीत गावचे आदीं शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा हें म्हणपाक आमकां बरें दिसतलें. आमच्या तरणाट्यांनी फुटबॉल टुर्नामेंट वास्को पॅरिशीन जो ऑर्गनायज केल्लो तातूंत पयलें इनाम जोडून ते जैतिवंत जावन आयल्यात आनी आमच्या तरणाट्यांक आमी शाबासकी दिवपाक असो एक घेता. ह्या पासत टीम मेंबर्स जे आयिल्ले आसात तांचे लागीं मागता मुखार येवंक. आमचे युथाचे प्रेजिडेंट दोगूय जाण कॉर्डिनेटर आसात तांणी मुखार येवचे.
आनी ही ट्रॉफी आमी आयज आमच्या सुबे माजार तांकां दितल्या आनी ही शाबासकी आमच्या ह्या तरणाट्यांक आमच्या खेळगड्यांक आमी दितल्या मागता आमचे प्लेयर्स आसात तांणी मुखार येवचे आयज वर्ल्ड कप इंडिया आनी ऑस्ट्रेलिया खेळटा कोण जिखतलो सारकें शुअर इंडिया जिखतली ना म्हणल्यार पासून जिखतली आयज आनी तांकां व्हडली ट्रॉफी मेळटा वर्ल्ड कप आमचेय लागीं आसा आनी ही ट्रॉफी त्या वर्ल्ड कपावन व्हडली आहा आनी ती आमच्या तरणाट्यांक फावो मागता आमचे दोगूय जाण प्रेजिडेंट मुखार येवंक आनी आमचे फुटबॉल टीम आयज आनीक एक गेम खेळपाक गेल्ली आसा पूण कॅप्टन रावला आयज सगल्यांच्या नांवान आमचो कॅप्टन ही ट्रॉफी घेतलो तेच बरोबर ह्या टुर्नामेंटाक बेस्ट प्लेयर आसलेलो तो आमचो टिमीचो स्टेलन लुकस हेका बेस्ट प्लेयर एवॉर्ड मेळ्ळा तशेंच गोलकिपर आसलेलो तोय बीन बेस्ट गोलकिपर आमचे टिमीक मेळ्ळा तेणें गोल कशेंच सोडूंक ना सो तांकांय आमची शाबासकी इंडिविज्युअल एवॉर्ड्स तशेंच टीम एवॉर्ड ते जिखून आयल्यात देखून निमणें गीत करुया शेवटाक गीत घेवया F20 पेज नंबर 95 F20